नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सुप्रीम कोर्टान रिन्यूअल रद्द केल्ल्या 88 लिजांचो ताबो घेवंक सरकाराच्यो नोटीशी म्हयन्याची मुजत जीएमओईए म्हणटा प्रकरणां कोर्टांत जाप दितले न्यायीक मार्गानूय उपाय। सस्पेंड केल्ल्या 8 ओडीपी विशीं रिव्ह्यू समितीची पहिली बसका फुडले बसकेंत टीसीपी बोर्डाक रिपोर्ट 6 म्हयन्यां भितर निर्णय मुखेल नगर नियोजक उलयलो। जुवारी एग्रो टाकयेच्या ब्लास्ट केशीन वेर्णा पुलिसांनी केलो एफआयआर। जुवारीचो कांय स्टाफ आनी कॉन्ट्रॅक्टरा आड एफआयआर। जुवारीच्या सुपरवायझराक अटक। तमनारा विशीं सुप्रीम कोर्टाच्यो गायडलायनी पाळून फुडें जेईआरसीचे शिफारसी प्रमाण वीज दरवाड। अंडरग्राउंड केबलिंग ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशनांक प्राधान्य वीज मंत्री उलयलो। सावंत सरकाराच्या 2.0 सोपूत विधीक 5.5 कोटी खर्च। टेंडर नासतना इव्हेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट। बीजेपी म्हणटा प्रधानमंत्री मोठ्या व्हीआयपीच्या सुवाळ्याक खर्च जाताच। कुशळ अकुशळ कामगारांच्या कमीत कमी दिसवड्यात जातली वाढ। मंत्री मोन्सेराताचे उतर। कार्यकाळ सोंपच्या आदी कोयराविल्याचे इश्यू जाग्यार घालपाचो बाबुशाचो प्लान। मडगांवां उपरांत क्रायम ब्रांचीची म्हापशां ऑनलायन गॅम्बलिंग अड्ड्यार धाड। तिगांक सिस्टमी सयत उखल्ले। मड्डार चोरांनी 4 ऑफिसां सहकारी सोसायटी फोडली। खबरो विस्तारान। मायनिंग लिजांचे पावणेचे दिशेन गोंय सरकाराचे पावल। सुप्रीम कोर्टान रिन्यूअल रद्द केल्ल्या 88 मायनिंग लिजांचो ताबो घेवपाची प्रक्रिया गोंय सरकारान सुरू केल्या। सरकारान सगळ्या मायनिंग कंपन्यांक ह्यो मायनी एका म्हयन्या भितर सोडपाक सांगल्यात। खण खात्यान बाकीच्या 170 लिजांचो ताबो घेवंक नोटीशी धाडपाची प्रक्रियाय खंय सुरू केल्या। गोंय सरकारान सगळ्या खण कंपन्यांक तांच्या ताब्यात आशिल्ल्यो खणींचो ताबो सोडपाक नोटीशी धाडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। सुप्रीम कोर्टान लिजांचे रिन्यूअल रद्द केल्ल्या सगळ्या खणींचो ताबो सोडपाक खण कंपन्यांक एका म्हयन्याची म्हळ्यार 6 मे ते 6 जून 2022 मेरेनचो वेळ दिला। जर एखाद्या लीज धारकान ताबो सोडलो ना जाल्यार फुडली कारवाय जातली म्हूण सरकाराची शिटकावणी। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण लिजींनी खणींचे लीज वाठारांत ऑफिसां आसल्यार बंद करची। लीज वाठारांतलो आपलो बाकीचो सेटअप काडचो। सरकार लिजांचो ताबो घेतलो। मायनिंग सुरू करूंक पावणेचो मार्ग मेकळो। खाते बाकीच्या 170 खण लिजांचो ताबो घेवपाचे प्रक्रियेत। मीन निर्गतदारांची संघटना जीएमओईएन हे विशीं जाप दिल्या। जीएमओईएच्या वांगड्यांक सरकाराच्यो ह्यो नोटीशी आयल्या। आदेश दिल्लो ना। ही प्रकरणां सध्या हायकोर्टा मुखार न्याय प्रविश्ट आसात। हे फाटभुंयेर जीएमओईएन सरकारा फुडें हो विशय रितसर मांडप तसोच न्यायीक मार्गान उपाय काडपाचे यत्न जातले अशें जीएमओईएन नोटीशी विशीं म्हणलां। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। सस्पेंड केल्ल्या 8 ओडीपींचेर चर्चा जाल्या। सविस्तर रिपोर्ट फुडले बसकेंत टीसीपी बोर्डाक दितले। 6 म्हयन्यां भितर निर्णय जातलो। मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक उलयला। सस्पेंड केल्ल्या ओडीपी विशीं रिव्ह्यू समितीची पहिली बसका टीसीपीन जाली। म्हापशां मडगांव वास्को पणजे फोंडे हडफडे नागवा कळंगूट कांदोळेचे ओडीपी 27 एप्रिलाक सस्पेंड केल्ले। Architect, Indian Institution, ITPI, IICI, all these representatives were there today in present, and we have broadly discussed what should be our way forward, to go into these aspects of reviewing and examining. With that, PDAs are required now to give some more data or place before this committee, on which basis the further scrutiny will be done by this committee. So as of now, it was just broad basis which we have discussed all ODPs. What was the process of preparation of ODPs? What were the government directions issued to the PDA? To what extent they were complied with all directions and how this plan prepared, etc. This is all broadly to discuss. Now, detailed analysis will be placed before by all concerned PDAs before the next meeting
to deliberate on them further. 60 days enough are तुमका एक तर Should be. We are trying to finish it. Of course, the timeline is given. Like we want to go with the timeline given. Within that, no further extension, etc. We are trying all our business people, all our professionals. They are devoting their time for the purpose. So we have to see that we finish within our given time. जुवारी एग्रो केमिकल्सान टाकयेचे ब्लास्ट केशीन वेर्णा पुलिसांनी FIR रेजिस्टर केलो. जुवारीचे कांय स्टाफ आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR. जुवारीच्या सुपरवायझराक अटक केला. आनीकूय कांय जाणांक खंय अटक जावंक शकता. DYSP निलेश राणे सांगता. In regards to that Zuari Agrochemicals Limited contaminated tank blast, the Verna police station has registered FIR against the supervisor of Bokaro engineering company, who is in contract with the Zuari for maintenance work, and they have also booked FIR against the immediate supervisory staff of the company. So the investigation is in progress. Yesterday, one supervisor Pradhan, who was present at the site at the time of the accident and who has failed in his duties to supervise the work properly, he has been arrested, and more likely arrests are to be followed. So any negligence you have noticed from the part of the company? No, that all roles are being investigated. Only after investigating the each and everyone's responsibility and the negligent role, then only they will. सध्या तुम्ही एक सुपरवायझर अरेस्ट केलो आसा सध्या आणि मोर अरेस्ट लायकली. More arrests. ब्लास्टान सोंपल्या त्या तिगांच्या फॅमिलीक भरपाई दिवची म्हूण सांकवाळचो सरपंच मागता. कामगार रेग्युलर आसूं वा कंत्राटदार आधार खंय दिवपाकूच जाय. ते जुवारीचे फिक्स वर्कर आसूनी नाल्यार टेम्पररी आसूनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर आसूनी पण हांव कितें म्हणटा जुवारी तेंकां रेम्युनरेशन कितें मेळपाचें आहा तेंकां जुवारी सायडीच्यान जे तुमचे फिक्स वर्कराक नाल्यार एक वर्कर आमी सगळे मनीसूच ते कॉम्पेन्सेशन तेंकांय ते हिशोबान तेंकां मेळपा जाय. आनी हेजे फुडें हांव म्हणटा असले इन्सिडंट जावपा जायना. कितें लोक काल सारके टोटली बिल्ले काल कितें म्हणटा हे एक अफवा येयल्ले की लोकां मदीं की सगळे गॅस लिकेज आहा म्हणून. सपोज एक गॅस लिकेज कितले लोकांक कितले त्रास जातले. सपोज जावना तशें की देवाचे एक आशिर्वाद आहा म्हणून तशें कितें व्हडले इन्सिडंट जावना जालें ते बारीक हितून काबार जालें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. तमनार प्रकल्पा विशीं सुप्रीम कोर्टान घाल्ल्यो गायडलायन्स पाळून प्रकल्प फुडें व्हरतले. वीज मंत्री सुदिनान स्पश्ट केला. वीज दरवाड 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली. नियामक बोर्डाचे शिफारशी प्रमाण खंय दरवाड केल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग, नवे ट्रान्सफॉर्मर आनी सबस्टेशनांक प्राधान्य. सुदीन मडगांवां कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. 8 एप्रिलाक तन्मार ट्रान्समिशन 440 केव्ही लायनीविषयी उचेली CECची शिफारस सुप्रीम कोर्टान मानून घेतल्या. सध्याचे 220 केव्ही लायनी बरोबर समांतर नवी लायन घालप म्हण CECन 23 एप्रिल 2021 शिफारस केल्ली. गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर कोर्टान निकाल दिल्लो. प्रोजेक्टाचो सुप्रीम कोर्टान जे प्रमाणे डिसिजन दिला त्या प्रमाणे आमी वतले. जो ओल्ड सुपा आणि कर्नाटकांतल्यान लायनी आयल्या त्यो इन्क्रीज करून ताचेर 2 हे घालून आमी ते करपाचें अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलां. तें हांवें विधानसभेत ऑपोजिशन आसतना उलयल्लो ते सुप्रीम कोर्टान से दिलो. JRC रेग्युलेटरी बोर्डाच्या शिफारशी प्रमाण खंय दरवाड केल्या. JRC करता रेग्युलेटरी बोर्ड आसता आमचो तो आणि त्या रेग्युलेटरी बोर्डा प्रमाणे आमकां वचपाक जाय. कारण गोवा इंडिपेंडंट ना वीज हेचेर, आमी डिपेंडंट आसा आणि त्या खातीर ते जे कितें सांगता ते आमकां आज ना फाल्यां करचेच पडटा. ही वीज दरवाड जवळ जवळ 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली. आज ती आमी चालू केल्ली आसा. कमीत कमी 10 पैसे वाडल्या, चडांत चड 40 पैसे वाडल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग, नवे ट्रान्सफॉर्मर आणि सबस्टेशनांक प्राधान्य. नवे स्टेशनां, सबस्टेशनां आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम. हे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे हे न्हय, हे रस्त्यार देखून आसता ते न्हय, जी वीज येता तांचे ट्रान्सफॉर्मर आसता मोठे आणि तातूंतल्यान जी वीज पास जाता ती वीज जर फ्लक्च्युएट जावची ना, सारकी उरतली, जाय तशी मेळटली जाल्यार हें करपाची आवश्यकता आसा. तें हांवें करपाक आतां घेतलें. पयल्या मंत्र्यान खूब काम केलां. ताचे पयलीं जे आशिल्ले पळय तांचें काम जावना. त्या खातीर प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. फुडल्या सप्तकांत कुशळ अकुशळ कामगारांचो कमीत कमी दिसवडो वाडोवपा विशीं निर्णय जातलो.
फाटली 6 वर्सां ही दिसवड्याची वाड जाल्ली ना म्हूण श्रम मंत्री बाबूश मिडिया कडेन उलयलो. वेस्ट मॅनेजमेंटाचोय बाबुशाचो मोठो प्लान. ताजो कार्यकाळ सोंपचे आदीं खंय कोयराचे इश्यू तडीक. वेगवेगळे प्लांट उबारप चल्ल्यात. No, as far as minimum wages and all, they have gone to that. The last minimum wages has been this thing 6 years back. 6 years. So now time has basically now it's almost been more than 6 years and no wages has been, there's no increment of the wages. We are looking at this thing as far as the central government is concerned, because central government has already come up with their minimum wages for as far as skilled, unskilled and all laborers are concerned. We may follow up in that. So I think by next week we will come to some understanding on that. याच कार्यकाळात कोयरावेल्याचो इश्यू तडीक लावपाचो प्लान. नव्या प्लांटाक नेट. That it is garbage, wet garbage, dry garbage, and we are trying to solve all these issues. Well, medical waste are there. Then there are electronic waste. So all plants are basically been. Some are set up, some are basically in the process of getting. So last time garbage free cost सगळे प्लांट यूज आहे आणि सगळ्यात प्लांटाक चडशे लोक ओपोज करता. Still you will go ahead because oppose. Who is created the garbage? We are only creating the garbage. So we need to find a solution to the garbage. You opposing first of all you come and have a look at the plant. That's what I'm trying to say. Is it better to have a plant or is it better to dump something? That creates more health hazard than anything else. See, just sometimes our mentality also is, we have some pigs mentality. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. सावंत सरकाराच्या 2.0 सोपूतविधीक सरकारी तिजोरेंतल्यान 5.5 कोटी खर्च. RTI म्हायती उक्ताडार. 28 मार्चाक मुख्यमंत्री सावंत आनी 8 मंत्र्यांचो सोपूतविधी जाल्लो. वेळ उणी म्हूण रजाव दिवन टेंडर नासतना इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीक इव्हेंट दिलो. आयरिश म्हणटा ट्रान्सपरन्सी ना. CAGन चौकशी करची. BJPचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा प्रधानमंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री येता तेन्ना असो खर्च जाताच. Goa government spent a whopping over 5.5 crores on the swearing in ceremony of Chief Minister Pramod Sawant and his 8 ministers, revealed that the whole process was not transparent and there was no accountability. The whole contract was given to an event management company from Vasco, which I am informed is owned by a close relative of a senior BJP leader. Such a huge expense could have been incurred when the Goa State Exchequer is totally bankrupt. It is unacceptable that when poor people for their social welfare benefits are waiting for 5 months, their benefits have not been paid, that this government had the audacity to start its term in office by incurring 5.5 crores on the swearing in ceremony. मीडियान BJP प्रदेशाध्यक्षाक हे विशीं विचारले. So how you look at, because when the government is in the financial crunches, social service welfare scheme also have been stopped. How you look at this? कशें आसा पळय तें जावन गेलें न्ही. आज कितें आहा तें नको, पूण एखादें ग्रँड म्हणजे तिसऱ्या वेळार एखादी सत्ता येवप हें म्हाका दिसता हाचे पयलीं जावना. आनी त्यामुळे देशाचो पंतप्रधान आनी देशांतले केंद्रांतले मंत्री जर एखाद्या फंक्शनाक येवपाक सोदतात जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली करपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणान लोकांनी यश दिल्लें आसा आनी त्या यशाक लागून डेफिनेटली जें केल्लें आसा तें योग्य केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयांत कसिनो गॅम्बलिंग पातळटा, चड करून ऑनलायन. क्रायम ब्रांचीन म्हापशा SR ट्रेड सेंटरान ऑनलायन गॅम्बलिंग अड्ड्याचेर राती धाड घाली. 3 जाणांक अटक, 3 गोंयचे. बरोबर कंप्युटर आनी बाकीचे सामानूय जप्त केला. 2 दिसां फाटीं मडगांवां कसिनो गॅम्बलिंग अड्ड्याचेर धाडीत कंप्युटरा सयत 9 जाणांक उखलिल्ले. आमी आसा आयज मोड्डार म्हापसा हांगासर आनी SR ट्रेड बिल्डींग हांगासर आत्तां एक रेड पडलेली आसा आनी तशेंच आमकां कळोन येयल्लें आसा की हांगासर ऑनलायन गॅम्बलिंग चलतालें म्हणून. आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे हांगासर 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. प्रुडंटा खातीर नवसराज सालगांवकर. इलेक्ट्रीक बसींनी प्रदूषणाचेर नियंत्रण उरता, इंधन वाचता, बरोबर आरामशीर प्रवास जाता.
कदंबा वरवीं जाता तितल्यो इलेक्ट्रीक बसी घालपाचो सरकाराचो बेत येरादारी मंत्री माविन सांगता. मंत्री माविन आनी केटीसीचो अध्यक्ष आमदार उल्हास तुयेकारान वास्को पणजे रुटार इलेक्ट्रीक शटल बस सर्व्हिस सुरू केली आनी 500 बसी खंय रोखड्योच येवपाच्यो आसात. People should have comfort while traveling. People should move towards a situation where least pollution is there. When these buses move, not only it is clean environment because they don't cause pollution, there is no sound also. My aim is to get more than 500 buses as soon as possible. In fact, I have asked the center that Goa should have all electrical buses. We have today launched some of the electrical buses from Vasco city up till Panjim. We don't have many charging stations. I have directed Kadamba earlier also. I told them, but I will ensure that I am telling my chairman also, wherever Kadamba depots are there, so that they can easily go charge and come, they should put this charging station. खरें म्हळ्यार जेन्ना आमचे भायरसून लोक येता तेन्ना खंय तरी आमच्या बाकीच्या स्टेटींनी आमी पळयता की ते स्टेटींच्यो ट्रान्सपोर्ट बसी आसता आमच्या गोंयचे केन्ना दिश्टी पडनासलेले. सो आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचें एक प्लॅनिंग आसलेलें की आमच्यो कदंबा बस ह्यो ट्युरिस्टांक कळचे गोंयांत सुद्दां आमच्या गव्हर्मेंटाच्यो बसी आसता त्यो खातीर आनी तितून कित्याक लोकांक एक बरी सर्वीस मेळटा आनी बरे लो बजेटा भितर लोक आपापल्या खंय तरी हॉटेलांत पावपाक शकता. खंय तरी वास्कोकारांक जे आमी सदांच आमी फाटीं आशिल्ले ते खंय तरी बेनिफीट मेळपाक वास्कोकारांक सुरवात जाली. म्हाका दिसता खंय तरी बऱ्यो गजाली वास्को जायत आसा आनी लोकांचोय सपोर्ट आमकां मेळत आसा. इतल्यो बऱ्यो गोश्टी फुडेंय जावपाच्यो आसता. हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी कळ सोडची. सगळ्या कडेन कामां स्टार्ट जाल्या. आमी कोलॅबोरेशनान तांचे एडवायसा सकयल आमीय काम करतात. म्हापशा मतदार चोरांनी 4 ऑफिसां फोडली. मिलाग्रीस सहकारी सोसायटी फोडपाचो यत्नूय केलो, मात चोर फोडपाक पावले ना. 3-4 मोबायल आनी 25,000 वयर कॅशीक हात मारलो. एकेच बिल्डिंगेंत 4 ऑफिसां फोडिल्ल्यान म्हापशा बोवाळ. पुलिसांनी पंचनामो करून चवकशी सुरू केल्या. हाताक अजून कोणूच लागिल्लो ना. मतदार हांगासर 4 ऑफिसांनी चोरी जाल्ली आसा आनी हांगासर 25,000ची कॅश आनी 3 मोबायल चोरयेक गेल्ले आसा आनी फुडली तपास चालू आसा. खातीर नवसरात सलगांवकर. गोंयचे विधानसभेत तृणमूल काँग्रेस धरून कितल्याशाच राजकीय पक्षांचो पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून वावुरपी पीके स्वता राजकारणात देवपाचे तयारेंत. पीकेन बेरेस्तारा बिहारान जनसुराज प्लान जाहीर केलो. बिहाराक वयर काडूंक खंय नवी राजकीय चळवळ जाय. बिहारांतल्या 17 ते 18 हजार लोकांक एके राजकीय माचयेर हाडपाचो पीकेचो प्लॅन. नवो पक्ष खंय सध्या ना. कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ. मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना. पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है. मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,500 हजार ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है. आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज़ की, उस अवधारणा को ज़मीन पर लाने के लिए जो करने की ज़रूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ.
बेकायदेशीर रेंव काडपाचो धंदो चलता आनी थंयच्या पुलीस आनी अधिकाऱ्यांक खबर नासता हाचेर विस्वास दवरूंक शकना. हायकोर्टाचे निरीक्षण. पेडणेचो पुलीस निरीक्षक आनी पुलीस अधिकाऱ्या आड DIGन खात्या अंतर्गत कारवाय करची. DGPन रेवेचो बेकायदेशीर धंदो आडोवंक शक्य ती कारवाय करची. हायकोर्टाचो निर्देश. गोंयच्या वेगवेगळ्या न्हंयच्या झोनांनी चलपी बेकायदेशीर रेंवेच्या धंद्याचे प्रकरण हायकोर्टान बरेच सिरियस घेतला. DGP ID शुक्लान 17 मार्चाक बेकायदेशीर रेंव बंद करपाक ऑर्डर काडिल्ली. ताची कॉपी कोर्टातूय दिल्ली. बेरेस्तारा सुनावणे वेळार याचिकदार NGO गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान आपली बाजू मांडली. DGPची स्टँडिंग ऑर्डर आसा बरी, मात एन्फोर्समेंटाक पुलीस फेल. आमोणा, वाळपय, काणकोण, फोंडे, कामुर्ले बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच. रेड फ्लॅग वाठारांत 24 वरां नजर दवरपाची वेवस्था स्टँडिंग ऑर्डरीत आसा. पुलीस रातच्या वेळार लक्ष घालिनात. कोर्टान DGPक एफिडेवीट दिवंक 8 जून मेरेन प्रास दिला. संबंदीत वाठारांत बेकायदेशीर रेंव बंद उडोवपाक अपेशी अधिकाऱ्यांचेर कितें कारवाय केल्या ती सांगची म्हण कोर्टाचो DGPक आदेश. मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट. कोविडाचे महामारीन गरीब लोक उपाशी उरचो न्ही म्हूण मोदी सरकारान सुरू केल्ली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजण आतां सुदारीत गोंयांतूय चालीक लागल्या. स्किमी वरवीं गरीब फामिलीचे दरेकल्याक रेशनाचेर 5 किल तांदूळ मेळटा. तालुको पावण्यार स्कीम फोंड्या सावन चालीक लागली. रिक्षा घेवन राशन वांटूंक भोंवतात. स्कीम सप्टेंबर मेरेन आसतली. इवन आमच्या फोंड्या तालुक्यांतले काही भाग आसूये जेन्ना आमची भुरगीं भोंवतात ती पळयली जर जायत तेन्ना मला वायट दिसता. त्या भुरग्यांची तितली वाड जाल्ली आसना. भले इंजिनियर जाल्लो आसता तो, एखादी टिचर जाल्ले आसता, पूण भुरग्यांक मुखार रावपा सारकी ताची उंचाय आनी ताची ताकद आसना. आनी कित्याक लागून कारण जर जायत मुख्य कारण जें आसा तें घरा कडेन आमचें अन्न जें आसा पळय न्ही तें पौश्टीक आहार दिवपा संबंदी आमची तितली जाणीव आसना. गरीब लोक भुके उरचे न्हय आमच्या ह्या देशाचे. भुके उरचे न्हय, तेजी भुरगीं भुकी उरची न्हय अशी म्हणून योजना ताणी सुरू केली आनी आजुनूय ती आतां सुरू आसा. पयलीं दाळ दिली, चणे दिले आनीक आमचे तांदूळ दिले. हे सगळे तरेचे गरीब लोकांक खंयचेय लोक जावन ह्या देशांत ह्या राज्यांत आसा तांकां सगळ्या तरेच्या लोकांक ही स्कीम लागू आसा. आनी अशे वेळार सगळे लोकांनी तेजो फायदो घेवचो. कोणूय जावं खंयचेय जावं ज्या कोण हांगा गोंयांत रावतात ते गरीब लोक कोण उरचे न्हय. देशांतूय वाडटा की देशांतूय सुद्दां तीच परिस्थिती सगळे कडेन की गरीब लोक कोण उपाशी उरचे न्हय. आनी ताका गोंयांत ताका बरे तरेन साथ दिल्ली आसा आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. घरचो कोयराविलो आपल्याच बॅकयार्डान हे घोशवाक्य घेवन वावुरपी वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनी यिंबीचो म्हापशान नवे संकुलात प्रवेश. यिंबी खंय गोंयची पयली वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनी. भारतांत दिसाक 50% कोयर तस्सो उरता. दरेकल्यान घरचो कोयराविलो बॅकयार्डान लायल्यार खंय खूब फरक पडटलो. उक्तावणाक पर्यटन मंत्री रोहन, आमदार जोशुआ आनी नगराध्यक्ष आशिल्ली. Guys, just to tell you all, IMBI means yes in my backyard. It's an acronym for yes in my backyard. Yes, I will treat my waste in my backyard. Yes, I will make sure that my waste doesn't go into somebody else's backyard. IMBI is Goa's first waste management startup. It's a venture which brings all the different kinds of vendors together. It brings all the technologies together, drives us to do much better work in the field of waste management. India generates approximately around 150,000 tons of waste per day, out of which more than 50% of the waste remains untreated. This company started by welcoming any project, by saying yes, why not start with ourselves, why not do it with us. Are able to become proper entrepreneurs, scale up their businesses, and through the policies and schemes able to stride ahead. ही कल्पना पुढे होता असताना वेगवेगळे स्टार्टअप्स वेगवेगळे IT कंपनीज सर्टिफाईड जावंक लागले. Last 10 days we have spent cleansing up a lot of issues with the startups we have been facing in terms of certification, in terms of getting their schemes right. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार.
बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.